सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे हे परबीच्या मिसान बॉम पार्ट सायबिणीची परोब आयज आमी मनयता आनी आमची बॉम पार्ट सायबिणीची कॉन्फ्रार आयची मांडावळ करता फेस्ताची किरीत भाशेन आमी सगल्या ह्या वांगड्यां पासत मागुया आमचे देवस्थान फुडें व्हरता आसतना सगळ्यो गरजेचो आदार देवाचो ह्या सगल्या वांगड्यांक तशेंच आमकांय सगल्यांक मेळूंक आमी हे बेटीन मागुया किरीत भाशेन सगल्या गरबेस्तांक भुरग्याचें देणें मागतल्यांक आनी भुरग्यांक जुल्म दिल्ल्या आवयांक देवाच्या हातान आमी घालुया आनी तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी बो करून आमच्या गोंयचे पासत ह्या दिसांनी आमचें गोंयचें राज जायतें एके भाशेन तळमळान पडपाचें आसा जाल्यार मागुया आमकां सगल्यांक शांती फावो कर म्हूण आनी आमी सगळीं शांतीन आमचेर आयिल्ल्या वायटाचेर झूज मांडूंक आनी आमकां जैत मेळूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया भोव करून तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी तुमकां कोणें आपणा पासत मागूंक लायिल्लें आसा तांचो सगल्यांचो उगडास करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो सगलीं मनशां शांतीक आवंडेतात आनी जायते फावटी शांती सोदूंक हे ते स्वातांचेर धांवून वेतात. खरें म्हणल्यार शांती भायल्यान वस्तूंचेर वा स्वातांचेर दवरलेली ना ती जण एकल्याच्या काळजांत तान उपजता. एकामेकाच्या संबंदान जियेतना पयलीं आमी आमच्या जिवितांत शांत जावंक जाय आनी दुसऱ्या सोबें शांतीतायेन वागूंक गरज. तेन्नाच की आमकां शांतीचो प्रचार करतल्या आनी शांतीचो दूत जावंक पावतल्या. आयचो शेवादोम जेजूची बागयां आमी मुखार दवरतना शांती सुभागी ह्या एका बागयांचेर लक्ष घालून त्याच बागयान आमी आमच्या सेवाधर्माचो विशय कसो घेतला. आयज आमी बॉम पार्ट सायबीण मायेची परोब आमच्या फिरगोजेन समोरतना मारिया शांतीची राणी तिच्या वरवीं आमकां जेजू आमचो सुरोंडार फावो जालो. ती आमची आवय. मारयेक आपल्या जिवितांत जायते कोश्ट आनी आटे वाटे आसले प्रोश्ट उप्रासले तेन्ना शांत काळीज मनान देवाचेर बावाट दवरून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें असो तिणें जबाब दिलो. आयज ह्या परबे समयार आमी आमची सर्गीची आवयक फुड्यान घालून तिका आमची आवय करून तिच्या भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक शांत आनी कालती जावन देवा बापाचेर पातयेवन आमी आमचें जिवीत जिवुया. फाल्यांचो दीस जानेराची 30वी. आमच्या भारतांत शांती खातीर भेटयलेलो दीस आमी पाळटल्या. संवसारांत आमी आनी आमच्या भारतांत जायते तरेचे उदरगत जालोली आमकां दिसून येता. पूण मनशां लागीं शांतीचो संबंद वाडूंक नात परतेंच जाल्यार तें उणें जायत वेतात. ह्याच पासत आमी सगल्यांनी आनी भोव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांनी जेजूची बागयां खोलायेन निवाळून शांत जिविता उदेशी शांतीचो प्रचार करूंक फावो. आयज मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया आनी आमच्या भारतांत मनशां आनी धर्मा मदें दुस्पोट घालतली सैतानाची पदवी नोपयत जावंक सगल्या नागरिकांक कोरी शांती मेळूंक आमची मागणी हे जेजूच्या बलिदानान बरोबर स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. शांतीची मनशां जावंक आमकां आपयल्यान आमच्या आवयच्या कुसव्यान तावन आमी शांतीची मनशां जावंक आमकां आपयल्यात आनी फावो ती कृपा देवान आमकां दिल्ली आसा. तरी आसतना हे देवाचे कृपेक आमी जायते फावटी फावो तो जबाब दिवंक ना.
आमी आमचीच शांती बिगाडल्या आनी आमचे भोंवतणी दुसऱ्यांची शांती जायते फावटी पिड्ड्यार जावंक आमी कारण जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे हे मिसाची सुरवातेक आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, बोबा घेवन तांकवार मरेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोस्तांव. ही मोगाळा वयचे विनंतीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सोनोफियास प्रोवेदेच्या पुस्तका वेले वाचप. संवसारांतले बऱ्या मनशानो, देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो, सगळीं तुमी सर्वेस्पराक सोदात, प्रमाणीकपण सोदात, ल्हानविकाय सोदात. सर्वेस्पराच्या रागाच्या दिसाक
घडयेक तुमकां आसरो मेळत. तुमचे मदें हांव ल्हान आनी गरीब लोकांक दवरतलों आनी इस्रायलांत उरता तो लोक सर्वेस्पराच्या नांवान आसरो सोदतलो. बास्कोलपणान कोचचो ना, फोडची मारचो ना आनी लोटकी जीब आनी तांच्या तोंडांत मेळची ना. पूण तांकां चोरवाक वचूंक आनी समाधान जावंक मेळटलें. कोणाक एक तांचे वाटेक लागचो ना. देवाचें उतर. आमचे जबाब गायन करून जातलो. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो, तुम्हाला भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरेस्त दिता, कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, पागोग लोलया नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर पुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोनाचो पिळकेचे पिळकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवो चलयता. सासनाच्या सासनाक. काळजान गरीब ती सुभागी, सोर्गींचे राज तांचे. बागेंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाचें आपणें मेल्लोलीं. कसलीं मनशां तीं तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो उंच कुडयेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जें कितें संवसार पिशें म्हूण दवरता तेंच देवान विंचून काडलें. आनी शक्तीन लोजेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेंच देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार होलकी किकोत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरता. तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक
देवान वेंचून काडली. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. तांचेंच देणें तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवांत जियेतात. देवान तांकां आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते प्रमाणे बोडाय दाखोवंक सोदतात आनी सुम्या सवें बोडाय दाखोवची. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सुकलीं उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय, कुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकाच्यो उरपुंजी पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, एक कोवींत म्हज्या हातीन पडली. इन्विटेशन फॉर बेबी शावर. बेबी शावराक तुमी केन्ना गेल्या? बेबी शावर म्हणटा तें हांवें जाल्यार पयले फावटी आयकल्लें तेन्ना, म्हाका जेन्ना हें इन्विटेशन आयलें तेन्ना. आनी हें इन्विटेशन दिवपी ही प्रावड टू बी मदर, तें म्हाका म्हणपाक लागलें, फादर यू हॅव टू कम. माय फर्स्ट प्रेग्नन्सी, पयली फावटी गर्भेस जाला आनी तुका आपयता. म्हाका इन्विटेशन दिवपी आमचे बरोबर हे जे आमी
सेव मोलें एंटी कोल मुवमेंट करताले तेन्ना आमचे बराबर वावुरपी बेबी शावर कितें हांव नको आसलो देखून चल म्हणलें या आनी गेलो आनी पावलो बेबी शावराक आनी तेन्ना म्हाका कळून आयलें बेबी शावर म्हणल्यार बेबी पडपाची न्हय वयर सावन पूण जी गोरबेस जाल्ली आसा ते वस्तुरेक एक मान आनी रेस्पेद दितात गोद भरपाई अशें कितें म्हणटात हिंदीनूय बीन म्हणल्यार कुसवो भरला आनी ह्या पासत हे वस्तुरेक व्हड मान जिवीत तिचे सवे आतां रचलां ह्या पासत ही एक रीत आमची क्रिस्ती रीत न्हय ती खरेपणी ती आमी पाडिना पूण आयज संवसार हे भाशेन पाळपाक लागलेलो आसा तेन्ना आमचेय मदलीं जायतीं जाणां गोईंग विथ द ट्रेंड्स सगलें जें कितें संवसार करता आयज आमी करपाक सोदता कोण पुरसांव एक केकलो येवन काडटा जाल्यार आमी पुरसांव काडपाक सोदता आमचीं काजारां आहा तेन्ना वो कोण आनी कितें बावतिजमाक एक कितें एक फॅशन करपाचो आहा ती रोखडीच आमी कॉपी मारता वायटशें न्हू पूण ह्या बेबी शावराक गेलो आनीक हांवें ताका बेसांव दिलें ताचे पासत मागलें वेता आसतना गिफ्ट कितें व्हरचो म्हाका खबर नासली फेर आसलेली फेरयेंत एक ट्रेन मेळ्ळी धाकटीशी ती ऑटोमॅटीक वयता ती टूक 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 करून भुरगें म्हणटच भुरग्याक टॉयज लायक जाता हांवें ती वयली भुरगें आजून जल्मूक ना ही दुसरी गजाल आनी तो टॉय तो गिफ्ट हांवें ताका दिलो आनी मागीर ताका सांगलें म्हजो संदेश कसो पळय खुशाल राव यू आर प्रेग्नंट तूं गर्भेस्त आसा ह्या आख्या तुज्या प्रेग्नन्सीन खुशाल राव कित्याक तुजी खुशालकाय तुज्या भुरग्याक मेळटली आनी ताणें म्हाका म्हणलें येस फादर आय विल बी हॅपी पूण दुसरे वाटेन म्हणपाक लागलें फादर राग धरनाका तुका म्हूण सांगता आय एम हॅविंग अ सेकंड थॉट शूड आय ब्रिंग दीस बेबी टू दीस वर्ल्ड ह्या भुरग्याक हांवें जल्म खरेंच दिवपाचो आनी एके भाशेन म्हाकाच अजाप कशें दिसलें सरप्रायज्ड इतले उमेदीन ह्या तरेन ह्या चेडवान म्हाका आपली फर्स्ट प्रेग्नन्सी बेबी शावर म्हणून आपयल्लो आनीक तें खुशाल आसा अशें दिसलेलें पूण ताच्या मनार आनी तोंडार ओ 8वेच तरेची एक भिरांत कशी हांवें म्हणलें कितें जालें फादर म्हणपाक लागलें वी हॅव बीन फायटींग टू सेव आवर एनवायरमेंट टू सेव गोवा जाल्यार हें भुरगें जें आतां ह्या जल्मान येवपाचें आसा ताका हांव कसलो फुडार दिता ह्या भुरग्याक आमी आसा त्या ह्या संवसारान जंय आमचें कोण आयकना जे सगळे पाड घालीत आसात थंयसर कसलो फुडार दिवपाक ह्या भुरग्याक हांवें जल्माक हाडचें आनी दॅट्स वाय आय एम हॅविंग अ सेकंड थॉट त्या वेळार भाव भयणीनो ह्या चेडवाक कितें सांगचें म्हाका कळूंक ना कित्याक खरेंच गंभीर परिस्थिती इकॉनॉमिक्स स्टुडंट तें आनी ह्या पासत ताणें तेंय सांगलें हाचे मुखार जें आमचें डिस्ट्रक्शन जाता आनी जे भाशेन आमचें गोंय सकयल देंवत रावतलें आनी जे भाशेन हे उद्योगपती आसात भोव करून अदानी ह्या दिसांनी आमी आयकता आतां वी आर बींग हीट वीथ रिसेशन हें रिसेशन येवपाचें आसा तर असल्या संदर्भान ह्या भुरग्याक जल्माक हाडून हांव कितें करूं ताचो फुडार कशे भाशेन सांबाळूं ह्या संवसारांत आयल्या उपरांत ताका कितें दाखोवं भाव भयणीनो आयज घोडी हेय प्रश्न आमच्या जायत्यांच्या मनान आसतले कितल्या भुरग्यांक जल्माक हाडपाची एकल्याच भुरग्याक सांबाळपाक जायना प्रेग्नन्सी जाली आतां कितें करपाचें आनी जायतीं जाणां हे भाशेन ह्या पातकानूय पडटात गर्भपाट कित्याक ह्या भुरग्याक फुडार दिवपाक जावचो ना आयज जेन्ना आमी बॉम पार्ट सायबिणीची परोब मनयता गूड डिलिव्हरी ह्या आख्या नोवेनान आमी खेरीत भाशेन मागलां सगळे आमच्या असल्या भयणां पासत ह्या वस्तुऱ्यां पासत जीं गर्भेस्त आसात जीं गर्भेस्त जावपाक सोदतात भुरग्याच्या देण्या पासत देवा लागीं मागतात वो भुरग्यांक जाणी जल्म दिला आनी दुबाविरे दर एक वस्तुरी दर एक आवय जी गर्भेस्त जाता आनी भुरग्याक जल्म दिवपाची आसा पयलीं चिंतता ह्या भुरग्याचो फुडार कितें आनी खरेपणी आयज ज्या काळार जें कितें आमच्या गोंयांत घडटा आनी आमच्या भारतांत घडटा आनी ह्या संवसारांत जें घडटा तें पळयत जाल्यार ही दुखाची गजाल
आयज पयल्या वाचपान भाव भयणीनो सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. सोफोनियस प्रवादी किरीत भाशेन ही उतरां देवाची हे पर्जेक पावयता, ही थोडीशी मेजॉरिटी न्हू, ती मायनॉरिटी. आनी मायनॉरिटी म्हणटात ती मॉरल मायनॉरिटी अशें म्हणपाक जाता. हे जे जुदेव आसले सगळेच न्हय, पूण थोडे जे नीत सोदताले, सोत सोदताले, खालतिकायेन जिवपाक सोदताले, प्रमाणीकपण सोदताले, असले हे जुदेव आसात. तांचे पासत हो सोफोनियस प्रवादी तांकां बरयता. आनी तांकां बरयता आसतना खेरीत भाशेन सांगता हें देवाच्या हातान आसा आनी देव तुमकां खुशाल करतलो. खुशी मनान जीं गरीब तीं सुभागी, जेजू ही आमकां भाग्यां दितलो. सोफोनियस प्रवादी पयलीं भोव आदीं ह्या थोड्या जुदेवांक, जांकां आमी म्हणटा मॉरल मायनॉरिटी, तांकां किरीत भाशेन हो संदेश दिता, तुमी खुशाल जातलीं. जरूय सगळे भोंवतणी ही मॉरल मायनॉरिटी कित्याक जाल्ली, तांचे भोंवतणी आसा ती मॉरल मेजॉरिटी. भोवसंख्या जी आसली तांकां सगळे तरेचें वायट ह्या संवसारांतलें जाय. खुशालकाय जाय, मौज जाय, फायदो जाय, दुसऱ्यांचेर आपलो शेक चलोवपाक जाय. हें चलता आसतना जुदेव जे आसले जायते जाण तेय तांचेच बराबर गेल्ले. जे जुदेव न्हय ते राज चलयताले तांचेर, तेन्ना हेय जुदेव कित्याक बरेपणां मेळटात, बेनिफिट्स आसात. आनी देखूनच जुदेवांचे शिकवणे प्रमाणे जें कितें तांकां पवित्र पुस्तकांत शिकयल्लें, मोइजेसाच्या कायद्यान तांकां शिकयल्लें तें ते जियेन आसले. आनी तेन्ना ही मॉरल मायनॉरिटी, थोडे जुदेव जे आजून पासून सोत सोदतात, आजून पासून नीत सोदतात, निती पासत झुजतात, निती पासत झुजता आसतना तांकां दुमाळोय पडटा. आनी अशें करता आसतना हो होप, हो भरवसो जो आसा तो तांचो विरोत वेतालो. सोफोनियस प्रवादी तांकां बरयता, देवाचेर विस्वास धरून रावता तो केन्नाच सांडचो ना. देवाचेर विस्वास धरून रावता ती सुभागी जातली आनी हें सुभागीपण तुमकां मेळटलें. होल्ड ऑन, धरून राव. भाव भयणीनो, आयज घडी हींच उतरां आमच्याय मदल्या जायत्या जाणांक भोव करून हो बेबी शावर करपाक हांवूय पावलोलो. आनी ही नवी जावपाची आवय आसा ती आपले ही भिरांत एप्रिहेन्शन्स म्हजे मुखार मांडटाली. तांकां ही घडी हेंच सांगपाक आयज गरज. ओय, वी आर मॉरल मायनॉरिटी, इकॉलॉजिकल मायनॉरिटी. आमचे मदलीं भोव थोडीं जाणां आसात जीं आयज भायर सरतलीं आनी हें राखपाक झूज मांडटलीं, भियेनासतना मुखार सरतलीं. थोडीं जाणां आसात, तीं चड नात. भोवसंख्या जी आमची आसा, मेजॉरिटी आसा, तांचे लागीं आयज सगळे तरेचीं कारणां आसात. ओगी रावपाक, वो कितें जाता तें आनीक कोण करतलो हें म्हणपाक, वो जायते पावटी बरे रिजन्स दिवपाक. आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार, आमचे जॉब्स, आमचीं घरां, आमची प्रॉपर्टी, आमचो रस्तो, ही सगळीं कारणां आमचे लागीं आसा. असली मेजॉरिटी आमचे लागीं आसा, इकॉलॉजिकल मेजॉरिटी, जी हें भोंवतणी जें कितें घडटा ताचे विशीं जाप काडपाक सोदना. वो आमी जरी तर जाप काडीत जाल्यार वायट दिसतलें, हें म्हणपी जायतीं आसात. आमचेच भोंवतणी चड पयस नाका, आमच्या आतां सद्याक चिखलेच्या गांवांत भाव भयणीनो जायते तरेचें निसंटन जायत आसा. आनी आमचे मदलीं चड जाणां पळोवन घडये पळोवचीच ना, आनी पडत जाल्यार पासून आमकां दिसती पडचें ना. रातचे राती कामां जातात. आमचो पंचायत ग्रावंड आसा, आयज ग्राम सभेक वयतलीं तुमी, पंचायत ग्रावंडार वचून पळयात. रातचे राती एक पंच मेंबर वचून ताणें तांकां क्वेश्चन केल्यात, बरी गजाल. पूण आदानी जो आसा आपली गॅस पायपलायन कोणाचें परमिशन नासतना ग्रावंडार केलें निसंटन. आमच्या डिव्हलपमेंटाक लागून वयर आमच्या रेजिना मंदी आसात, जॉगर्स पार्क. डिव्हलपमेंटाच्या नांवान एक गार्डन जें आसलें, हें पार्क जें आसलें कॉन्क्रिटायज्ड, कोणाक पडलेलें ना. पूण तातूंतली एक थोडीशी मायनॉरिटी भायर सरल्यान पळोवपाक, सांगपाक, उलो मारपाक. आमच्या जिना पेंटा दोंगूर कातरोत आसा, आनी तातूंत आतांचे जे 40 आमदार आसात तातूंतलो एकलो आसा. ताची घडये प्रॉपर्टी दोंगूर कातरप. कित्याक? आमकां प्रोटेक्शन जाय, परमिशन आसा. आनी परमिशन आसा ताचे मातशें मुखार वचून पळय, परमिशन कित्याक आसा आनी दोंगूर कितलो कातरोन गेलो.
आमकां पडचें ना. MLA आसा तेजी आड उलोवपाक जाता, तांकां वायट दिसतलें, हेका वायट दिसतलें, तेका वायट दिसतलें. तुज्या भुरग्याचो फुडार कितें? तुज्या भुरग्यांचीं भुरगीं जीं जावपाचीं आसात तांचो फुडार कितें? जी आमी बेबी शावर म्हण आमचे इव्हेंट्स करतले हांव आनी सगल्यांक आपयतले हांव, कम माय फर्स्ट प्रेग्नन्सी बेबी शावर आसा, आमी फकत इव्हेंट्स करीत रावतले हांव, बरें पियेतले हांव, खातले हांव, वयतले हांव. त्या बेबी शावराक जंय हांवूय गेल्लो, दुसरीं गेल्लीं, आमी सगलीं खुशालकायेन ती मनयली. पूण ही ओस्तोरी जी भुरग्याक जल्म दिवपाची आसा भितर कश्ट वता, कित्याक तें चिंतता. शी इज इनवॉल्वड, शी हॅज सीन द वर्ल्ड, शी हॅज सीन द मुवमेंट, कितें जाता, कितें करतात आयज आमचे हे विचून काडलेले आसात ते. ह्या पासत भाव भयणीनो, भाग्यून पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंथकारांक बरोवन सांगता, कितें सांगता? तुका देवान देणी दिल्ली आसात ती वापर, यूज युअर गिफ्ट्स. हे गिफ्ट्स म्हणटात ते हेवनली गिफ्ट्स. हांव गिफ्ट घेवन गेल्लो ती ट्रेन, आनी ती ट्रेन ताणें हातान धरली आनी म्हणपाक लागलें, फादर तुवें बरो गिफ्ट हाडला. कित्याक असलो गिफ्ट आमच्या सरकारान आमकां दिला. डबल ट्रॅकिंग जें जाता कोळशा खातीर, हो गिफ्ट दिल्लो आसा. म्हजें भुरगें जेन्ना फाल्यां जल्मतलें, वॉट इज माय चायल्ड गोईंग टू ब्रीथ? कोल डस्ट. आनी तातूंत भितर जे आमचे विचून काडलेले आसात ते आयज कितें सांगतात? फाटींच आमी जाणा डबल ट्रॅकिंग आनी हो कोळसो एनहेन्समेंट सगळीं जाणात म्हूण समजता हाचे विशीं. जो कोळसो 7.5 MTP आसलो आतां चडोवपाक दिला. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हिंगासर आमच्या गोंयांत हो कोळसो वाडोवपाक दिता. जूय आमचे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आतांचो तो तेन्नाय आसलो. आनीक 2020 वर्साक जेन्ना पॅन्डमीक आसलो आनी चिल्ड्रन्स डे आसली, आमची भुरगीं आमच्या ह्या चीफ मिनिस्टराशी गेल्लीं आनी तांणी मागलोलें कार्ड केल्लें तेमी, आनी ताका काका म्हणलेलो. काका म्हणल्यार अंकल, आमचो अंकल तूं, म्हजे पायचो भाव. आनी ह्याच चीफ मिनिस्टरान म्हणलें, काका म्हणला न्हू तुमी म्हाका, विस्वास दवरात म्हजेर, हांव गोंयांत कोळसो वाडपाक दिवचो ना. तो रोकडोच बंद जायना, पूण आमी तो सवका 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 देंवयतले. ह्या भुरग्यांक ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरान हें उतर दिल्लें. फटकीरपण जालें. आयज तोंड बंद करून आसा. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर तेन्ना आसलेलो, तो आतांय एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. ताणें हेंच आमच्या तरणाट्याक, आमचे चिखलेची तरणाटीं आसात तांचे बराबर एक व्हड माराथॉन मिटींग जाल्ली 4-4.5 वरांची. आनी तेन्ना ह्या तरणाट्यांक ताणें आश्वासन दिल्लें, आमचो गव्हर्मेंटे भाशेन करपाक दिवचो ना. तरणाट्यांचो फुडार काबार. आतां ओग्गी आहा दोलीन भितर बसून. आतां तेंची तोंडां उगडनात, आतां क्लॅरिफिकेशन ना. लॉज पासून आसा जाल्यार खबर ना. पूण भाव भयणीनो, हें जी बेबी शावर करपाक म्हाका आपयल्ली, हे चेडवान जें सांगलें खरें, गिफ्ट आमकां दिल्लें आहा तें असलें. आनी हे बाबतीन तेणें तेन्ना सांगलें तें म्हाका आतां कालच्या दिसाक वाचल्या उपरांत खरेंच दिसलें. हें चेडूं, हें गोंयकार आनी ही आवय जावपाची आसा ती निकतें काजार जाल्लें. खरेंच तें चिंततालें आनी जें कितें तें चिंततालें तें खरें जालें. की ह्याच सरकारान, आमच्या आतांच्या सरकारान आमचें मरणाचें काशांव तयार करून दवरलेले आसात. भुरग्यांक आनी कितें जल्मान हाडपाचीं. कित्याक आमचो होच सरकार आतां डबल ट्रॅकिंग म्हणटा थंयसर आमी सगळे झूज मांडल्या उपरांत, सगळे बरे भाशेन दाखयल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान, उच्च न्यायालय आमचो भारताचो, तांणी सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी म्हणून धाडलेली. तांचे बरोबर आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आसात ते चलोन गेले. तातूंतलो एकलो सोंपलो. गोंयचे पासत आपलो जीवय दिवन गेलो म्हणपाक जाता. पूण तो गेलो CEC, सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हांणी आपलो रिपोर्ट दिल्लो आनी 1 वर्सान सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली. आनी ऑर्डर दिली तेन्ना म्हणलें डबल ट्रॅकिंग आसा तें टू बी स्क्रेप्ड. कुलें टू कॅसल रॉक म्हणजे आमचो वेस्टर्न घाट्स आसा थंयसर बंद. तेच बरोबर फर्दर वर्क ताच्याहून मुखार जी एरिया आसा कुलें टू सांवड्डें ती हेल्ड इन एबियन्स, थिंगा काम करपाक जायना.
आनी जाय जाल्यार मागीर परमिशन माग म्हणलेलें. आतां युनियन मिनिस्ट्री आसा ती भाव भयणीनो REC म्हणून काडटा. तेन्ना CEC आतां REC रिजनली एम्पावर्ड कमिटी, सुप्रीम कोर्टाची न्हू पूण युनियन मिनिस्ट्रीची, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, हें समजून घेयात बरे भाशेन. आनी ही REC आसा, रिजनली एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, हें जें इन एबियन्स दवरलेलें तें रिवोक कोत्ता, काडटा, एबियन्स काडटा. म्हणल्यार कोर आतां काम सुरू कोर थिंगा. आनी कित्याक केला? एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. गोवा गव्हर्मेंट आजून पासून तोच आमचो चीफ मिनिस्टर आसा जो भुरग्यांक सांगतालो आपूण तुमच्या फुडाराचेर आड वयचो ना, तुमचो फुडार म्हाका नाका, म्हजें भुरगें ना, यू आर लायक माय चिल्ड्रन. काका म्हणला न्हू तुमी म्हाका, काका म्हणल्यार तित्यू जावपाक जाय आसलो, अंकल जावपाक जाय आसलो. पूण आमचीं भुरगीं काका कित्याक म्हणटात? तें आयज आमचे हे सरकार जाल्ले आसात. जाल्यार तेणीच मागलें एबियन्स आसा तें काड, काम करपाक कॉमेस कोर, काम करपाक दी परवानगी. भाव भयणीनो कितें चल्लेलें आसा. तर ही बेबी शावराक म्हाका आपयल्लें आमचें तरणाटें जें गोरबेस जाल्लें तें कितें म्हणटालें तें खरें. जाल्यार ताका जबाब दिवंक म्हज्यान जावंक ना. डबल मायंड आसा. ह्या भुरग्याक खरेंच जल्माक काडपाचें काय गर्भपाठ करपाचो. दुबावरेत एक यादनीक कसो जिविताचेर आड म्हज्यान वचपाक जावपाचेंच ना. एक मनीस कसोय म्हज्यान जिविताचेर आड वचपाक जावचें ना. आनी एक एडवायजर कसो हे गर्भेस्त आसलेल्या चेडवाक म्हज्यान म्हणूंकूच जायना. आनी तेन्ना भाव भयणीनो जेजून आमकां काय बरी ही भाग्यां दिल्या. तांचेर नदर मारल्यार घडये आमच्या मनाक इल्लीशी शांती मेळटली. खुशी मनान गरीब ती सुभागी. आनी खुशी मनान गरीब ती सुभागी म्हणटात ती कोण? ती ह्या गव्हर्मेंटाचेर, वो एनवायरमेंटलिस्ट आसात तांचेर, वो कोर्टाचेर, सुप्रीम कोर्टाचेर, वो कोणाचेरूच पातयेन रावपाक जायना हें जाणान. आनी देखूनच सगलो विस्वास तांचो फकत देवाचेर. ओन्ली गॉड, ओन्ली इन गॉड वी ट्रस्ट. आमच्यान जायना, देवाच्यान जाता. हें सगलें जेन्ना जाता हांव ह्या दिसांनी आमचे जे MLA आसात आनी जांकां वळखता हांव तांकां धाडटा मॅसेजीस, तांचे लागीं उलयतां. आनी तांकां ह्या दिसांनी हांवें थोड्या खर उतरांनी उलयल्यात. तातूंतलो एकलो म्हाका म्हणपाक लागलो, फादर यू हॅव डन युअर जॉब बट नेचर वील टेक केअर, गॉड वील टेक केअर. देव करतलो सगलें. आनी तेन्ना हांवें ताका पोत्तून म्हणलें, वय सायबा, नेचर करतलो, नेचर वील डू इट्स वर्क. जे कोण ते निसंटन करता तांकां बुडोवन मारतलो, करेक्ट. देव नीत करतलो, करेक्ट. पूण तूं कित्याक बसला थिंगासोर? तुका कित्याक बसयला? जरी तर सगलें देव करतलो आनी नेचर करतलो जाल्यार 40 जाण थिंगा कित्याक जाय तुमी? रिजायन, गेट डावन, लेट नेचर डू इट्स वर्क, लेट गॉड डू हीज वर्क, बट यू आर नॉट डुईंग युअर वर्क. भाव भयणीनो आयज ह्यो वस्तू आमी आमचे विचून काडलेल्यांक सांगपाक जाय. हॅव यू गॉट गार्ड्स टू टेल? आनी जरी तर ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना हे भाशेन बेबी शावर आनीक ह्यो रिती आमी करता तेन्ना असलेच प्रश्न भितर मनान गुंवतले. ताच्यान आनी कोणाक सांगपाक जायना. म्हाका सांगपाक जालें ताच्यान. भितरल्या भितर आमी रडटले आवयो जावपाक आसात ती. कित्याक? आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी काबार जावपाक दिला. आनी तरूय आसतना आमी फेस्तां करतले हांव, तरूय आसतना आमी टोर्नामेंट करतले हांव, ट्रॉफी घेवन नाचतले हांव. फकत फेस्त काबार जालें मागीर काबार. परतून त्याच चिखलान त्याच धोब्यान आमी भरलेलीं आसा. तर जेजू आमकां जरी तर ही भाग्यां दिता जाल्यार म्हणटा शांत ती सुभागी. आनी ह्या म्हज्या बाराबर म्हज्या ह्या कॅम्पेनाक आसलेल्या गर्भेस जाल्ल्या चेडवाक हांवें सांगलें, पळय शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज, हें दायज तुजें. तूं झगडलां ताचे पासत जाल्यार हें दायज तुज्या भुरग्याचें आनी तुज्या भुरग्याचीं भुरगीं जातलीं तांचें. देखून खुशे मनान गरीब जावया. आनी खुशे मनान गरीब जाता तेन्ना आमचे मुखार 2 चॉयसीस आसात. एक चॉयस जिविताचो, एक चॉयस मरणाचो. खरेंच ताणें जेन्ना म्हणलेलें तेन्ना आय एम इन डावट वेदर आय शूड ब्रिंग दीस चायल्ड टू दीस वर्ल्ड. म्हणजे मरण जातलें ह्या भुरग्याचें कुसव्यांतूच आसतना. यू हॅव अ चॉयस, एक जिविताचो, एक मरणाचो. जाल्यार मरणाचो चॉयस जरी तर आमी केलो जाल्यार आनीक उलोवपाचें कांयच उरोंक ना.
फकत थंड राव, काशावान बस, तयार राव, कोण तरी व्हरोन घालतलो फोंडान. पूण जिविताचो जरी तर चॉयस करता जाल्यार देव आसा, जेजू आसा बराबर. जेजू केन्नाच सोंपचो ना आनी ताची पदवी केन्ना सोंपची ना. देखून ही बोडाय जी आमची आसा, दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगला, बोडाय करिनाका. कित्याक ही बोडाय देवा मुखार चलची ना. ही बोडाय थोडोसो वेळ उत्तली. ही बोडाय आतां आमकां दिसती पडटा ह्या संवसारांतले आमचे सरकार आनी हे जे उद्योगपती आसात पडले सकयल पडटात. आतां आदानीक पळयात कितें जालां तें, खूंय पावता. आपूण पडटा आसतना हो आख्खो संवसार घडये रिसेशनाक वयतलो. हेच्या मुखार आतां वायट दीस येवपाचे आसात जाल्यार तयारी कितें? भाव भयणीनो, ह्या चेडवाक सांगलेलें तेंय तुमकां सांगता. बिकॉज शी हॅड टोल्ड मी अबावट रिसेशन. इकॉनॉमीक स्टुडंट्स तें रिसेशन जावपाक शकता आनी रिसेशन आतां आमकां लागीं येता, खरें जाता अशें दिसता. असल्या वेळार हांवें ताका फकाणान म्हणलेलें, कित्याक भिता तूं बेश्टें? रिसेशन जायत जाल्यार आमचें चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबाचें आमचें शेत आसा, थिंगा थोड्योश्यो बांदयो आसात रोयना आसतना, ती हांव तुका दितां. तूं यो, तुज्या भुरग्या बराबर तें रोय. रिसेशन केदेंय येवं, भाजी तुजे लागीं आसतली, तूं तुजे जमणीन, तुजे लागीं जमीन ना जाल्यार आमी दिता, आमचे बराबर यो, रोय, सेक्युअर यो फूड सेक्युरिटी. जाल्यार जरी तर भाव भयणीनो आमी आमच्या जिविताची हो चॉयस करता, जिविताचो चॉयस, जाल्यार बेस्तींच बसून रावले आनी वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस धाडल्यो जावपाचें ना. आनी आमी मागता फादर तुजे पासत, पळय मागप एकदम गरजेचें, मागणें आमकां गरजेचें. कित्याक जेजू शिवाय हें आनी कोणाच्यान करूंक जायना. तोच आमचो सोडवंडार, तोच आमकां ह्या पवित्रपणाक पावयता, तोच आमकां सांबाळटा. पूण त्याच बराबर जेजू बराबर ताका हात दिवंक आमी काम करपाक जाय. आनी घडये ही एक वस्त, तुजी जमीन आसा सांबाळ, रोय थिंगासर. पयशे आहा ते कित्याक उपकारचे ना, आनी थोड्या दिसांनी वा थोड्या म्हयन्यांनी हांव नकळो केन्ना कितें जाता तें इकॉनॉमिक्स तितली समजना म्हाका. पूण रिसेशन म्हणटा तें येवपाचें आसा तेन्ना तुजी जमीन जरी तर तुवें आयज पाड जावपाक दिली आनी कॉन्क्रिटायज करपाक दिलें, फाल्यां भाजीय मेळची ना. दुसऱ्या गांवांच्यान आमी आतां सद्याक फुकट दुसऱ्यांची आमी विकती घेवन खातात, तीय मेळची ना. ट्रान्सपोर्ट जावचो ना, उपाशी मरपाक शकतात. पूण उपाशी मरपाक नाका, जिवीत सांबाळपाक जाय तुजें आनी तुज्या कुसव्यान तावन भुरगीं जल्मल्यान तांचें. जाल्यार जमीन उजार कर, रोय, तुजी भाजी कर आनी खा. जाल्यार भाव भयणीनो, हे जिविता वाटेन आमकां ही फूड सेक्युरिटीची गरज आसा. तें सगळें करता आसतना आयज आमची बॉम पार्ट सायबीण आंकवार मारिया, तिणें जीव ह्या संवसारांत हाडलो आपल्या कुसव्यान. आनी हो जीव जेजू, आनी ह्या जेजून आमकां जिवीत दिलां. हो जीव जो आयिल्लो तो आमकां जिवीत दिवचे पासत. हो जीव जो आयिल्लो तिच्या कुसव्यान, तो शांत, तो खुशे मनान गरीब, तो प्रमाणीकपणा खातीर वावुरपी, तो जेन्ना प्रमाणीकपणान तो चल्लो तेन्ना धुमाळो सोंसलेलो, तो दुसऱ्या सोबें कंपॅशन, दया माया दाखयलेलो. तर ताचेच भाशेन आमी जावंक, आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान तावन आयल्या तेन्ना हेच भाशेन मारेच्या कुसव्यान आयिल्ल्या जेजून आमकां फावो केला. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला, तर ह्या बावतिजमान ही आवय आमची, जेन्ना खुर्सार जेजून जुवांवाक सांगलेलें, ही तुजी आवय हो तुजो पूत, जाल्यार हेच आवयचे मजतीन आमकां जण एकल्याक भोव करून आमच्या गोरबेस्त आसलेल्या उस्तुऱ्यांक, भुरग्यांक जल्म दिला तांकां, आनी आजून पासून भुरग्याचें देणें देवा लागीं मागतात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन.
आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार विस्वासान दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी सदांच खुशेमनान गरीब जावन आपलो विस्वास दोनया देवाचेर दवरून आपुणूच पयले शांतीन जियोवन पोरजेक शांतीतायेन जियोवंक नमुने जावं देवाची जाणवाय तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी रुदोन करून जियेतात ते परजेचे हाल उपद्रे आपल्या दोळ्या मुखार पळोवन तांचे पासत आनी तांच्या हक्कां पासत वावरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. गोरबेस्त आसलेल्या आवयांची तांच्या गोरकारान आनी हेर गोरच्या वांगड्यांनी तांकां फावो ती सेवा दिवंक आनी तांणी मारये भाशेन सुडसुडायेन आपलो सालतो वावर करूंक तांचे प्रसूत दीस बरे भाशेन जावं आनी दोर कुटुंबाचे घोव बायलेन एकामेकाक विश्वासी रावून मोग शांती सोंसणीकाय आपणावन जिवीत वाडोवपाच्या वावरांत ती भागीदार जावं आनी जीव काडपाचे सरकारी आड उपाय नाकारूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. आयज बोम पार्ते सायबीणमायेची परबे समयार आमच्या सगळ्या कॉन्फ्रारिया वांगड्यां पासत मागुया. मिसाचे बेटेन वांटो घेवन फिरगोजीचो वावर उमेदीन आनी हुरबेन फुडो व्हरूंक तांची मनां उजवाडाय आनी जाणवायेन तांकां वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. आपली संवसारी यात्रा संपोवन सर्गींच्या राज्यांत आसलेल्या आमच्या कॉन्फ्रारिया वांगड्यांचो उगडास काडून सगळ्यांक तांकां सर्गींचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें जेजून म्हणलां. आनी ह्या दिसांनी आतां प्रमाणीकपणा पासत जायतीं जाणां आमचे मदलीं भायर सरतलीं आनी देखूनच तांकां धुमाळो दिवपाक आमचो सरकार गोडे पुलीस फोर्स उजार करतलो, जे भाशेन ह्या आदीं केला. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पुलीस फोर्सा पासत. आमच्या पुलिसांनी
सरकार आपणाक चलयता ते भाशेन न्हू, पूण प्रमाणीकपणान ते जिवंक दर एका पुलिसा पासत आनी तांच्या घोराब्या पासत आमी सगळीं खेरीत भाशेन मागुया. तेच बरोबर आमचे होम मिनिस्टर, युनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आनीक आमचे गोंयचे होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे पासत मागुया. लोकांचेर आड जाता तसल्यो वस्तू ताणें करिना जावंक आनीक लोकांक राखूंक सांबाळूंक, लोकांचे घोराबे सांबाळूंक तांणी भर घेवन वावरूंक ह्या आमच्या पुलिसां पासत आनीक मिनिस्टरां पासत मागुया. स्वर्गीय बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तूं आमकां तुजे काकलुतीन फावो कर आनीक आमची यात्रा आमचे माई भाशेन शांतीन करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Hymn number C30, page number 41, C30. म्हज्या भाव भयणींनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मरे देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक बॉम पार्ट सायबिणीक आमी नोमान करतना
एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुचूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बापाची मोगाची भुरगीं आमी ह्या पासत आमची तो राखण करता, आमकां जिवीत दिता, आमकां पवित्रपणाक आपयता. तर आमी सगलीं बापाची भुरगीं देखून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागेवन दांकवार मरे देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज आमचे बॉम पार्ट सायबिणीची परब आमी आमचे फिरगोजीन मनयल्या. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आनी करीत भाशेन आमचे सायबीण मायेचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर आनी बो करून तुमच्या घोराब्यान जी कोण गोरबेस जाल्यांत, गोरबेस जावपाक सोदतात, गोरबेस जावपाची आसात आनी जाणी भुरग्यांक निकतोच जल्म दिल्लो आसा, तांकां सगल्यांक आमची ही फेस्ताची परबीं पाठोवया. आमच्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक बॉम पार्ट सायबिणीची कॉन्फ्रार आमचे फिरगोजेन आसा जाल्यार ह्या वांगड्यांक करीत भाशेन आयच्या दिसाक शाबासकी नोवेनाची मांडावळ आनी आतां परबेची मांडावळ तांणी करपाक जो भार घेतला, देवान तांचेर सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हे भाशेन आमी आमचीं देवसांवां जीं आमचे पासत आनी आमच्या फायद्या पासत आसात ती फुडें व्हरपाक सगल्यांनी हो पाठिंबो ह्या कॉन्फ्रारी आमच्या कॉन्फ्रारींच्या भाव भयणांक तुमी दिवचो आनी कॉन्फ्रारीची वांगडी तुमी जावची ही आमची विनंती. खेरीत भाशेन आमचे खेरीत दिनवास लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय पयल्या मिसाची मांडावळ करपाक ती आसली आनी कालच्या दिसाक येवन इगर्जेची सफाय आनी इगर्जेची भोंवतणीची सफाय करूंक तांणी भार घेतलेल्या पासत ह्या समुदायांच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 27,355 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,331 रुपया, सगळे मेळोन 28,680 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसां सदांचे भाशेन जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी, दुसरें मीस 8 वाजता माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन आनी तिसरें मीस दोतोनीचीं भुरगीं आनी त्या उपरांत दोतोन जातली. खेरीत भाशेन उगडास करता आमी दर आयताराक जी मिसाची मांडावळ करूंक आसा ती सोनवारा दिसाक येवन सांजेच्या वेळार 4 वाजता इगोर्जेची आनी इगोर्जेची भोंवतणीची साफाय करतात. तशेंच वाचपांची प्रॅक्टीस जी आसा ती सोनवारा दिसाक जाता. म्हणटच जी कोण मिसाची मांडावळ करतलीं तांणी सगल्यांनी सोनवारा दिसाक आपलो वेळ काडून इगोर्जेची सफाय, इगोर्ज तुमची तरी तुमचे इगोर्जेची सफाय करूंक तुमी हाजीर जावचे आनी तुमची वाचपांची प्रॅक्टीस करपाक तुमी हाजीर जावचे. दर बुधवाराक जेजू सांगता वर सारूंक सांजेर 7 वाजता ते 8 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण आमच्या फिरगोजीन तुमी येवन भाग घेवचो म्हण आनीक एक पावटी उलो मारता तुमकां. दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण आमचे फिरगोजेन जाता. आमी सगल्यांनी जेजू बराबर वेळ सारूंक हो एक सोयेक घेवचो. आमचे फिरगोजेन आजून प्रेयर रूम वो ब्लेसड सॅक्रमेंट रूम ना, तो येवपाक मातसो वेळ लागतलो, ताची तयारी आमी करता. पूण त्या म्हणल्यार हो सोयेक जो आमकां मेळटा दर बुधवारा आनी शुक्रारा ताचो आमी फायदो घेवया, जेजू बराबर हो वेळ सारुया. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन आयताराचे मीस इंग्लीश भाशेन आनी सांताक्रूज कॉपेलान दाबोलीं 6:30 वाजता आयताराचे मीस. सांगलां तशें SFX म्युजीक स्कूल आमचे फिरगोजेन सुरू जाता. 4 इन्स्ट्रुमेंट्स गिटार, कीबोर्ड, वायलन आनी ड्रम्स हे वाजोवंक शिकयतले. आनीक हे शिकोवपी बेश्टे सादें न्हू, मातशे बरेशे प्रोफेशनल आमी हे टिचर्स हाडलेले आसा. ताचें गुगल फॉर्म फाल्यांच्या दिसाक जावन रेजिस्ट्रेशनाक उक्तें जातलें. तुमच्या भुरग्यांचें तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें. फी स्ट्रक्चर कशे भाशेन जातलो तो रेजिस्ट्रेशन जाल्या उपरांत आमी मागीर कळयतले. तशेंच आजून पासून कोणाकूय कोंकणी बायबल डायरी आजून पासून मेळूंक ना जाल्यार पिलार फादर्स हांणी तयार केल्ली आमचे लागीं आसा आमच्या ऑफिसान. 160 रुपया ताचें मोल ती तुमी घेवचें आनी तुमच्या घरांत पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक ताचो आदार तुमकां जावचो. तशेंच डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश जरी तर तुमकां कोणाकूय घेवचो आसा जाल्यार आमच्या साकिस्तांव
फ्रांसिसा लागीं तुमी तुमचें नांव दिवं येता. 2 तारखेर कांदेलेऱ्या सायबिणीची परब आमी मनयता. सकाळीं 7 वाजता मीस जातलें आनी ह्या मिसाक आमी करीत भाशेन वातींचेर आशिर्वाद घालता. थोडीं जाणां म्हणटात जेन्ना संवसाराचेर आतां काळोख येवपाचो आसा खंय तेन्ना फकत ह्यो वाती खंय पेट्टल्यो. हें सारकें न्हू. खबर ना आमकां खंयच्यो वाती पेट्टल्यो आनी खंयच्यो वाती पेटच्यो ना त्या पासत त्यो वाती तुमी व्हरच्यो न्हू. पण करीत भाशेन आमचे मदें सूंय देवसांव जें आसा तें कांदेलेऱ्या सायबिणीच्या परबेक ज्या वातींचेर आशिर्वाद घातल्या आमच्या घरान जेन्ना काळोख जाता बो करून कोणाकूय दुयेंस जाता तेन्ना बाराबर मेळून आमी फामील ती वात पेटोवन ताचे भोंवतणी मागणें करता. दुयेंतीक बऱ्याक पडटलें म्हणटात. तशेंच आमच्या घरान समज किजिलां जातात आनीक असलो झगड्या केस्तांवाचो काळोख आमच्या घरान पडला जाल्यार ही वात पेटोवन आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना मागचें अशें म्हणलेलें आसा. तर कोणाकूय तुमकां त्यो वाती घेवपाक जाय जाल्यार तुमचीं नांवां फ्रांसिसा लागीं तुमी दिवचीं. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान आयज सांजे सेंट ट्रिजा समुदाय देवसा ग्रान सांजेर 5 वाजता मारिया डिमेलो हांच्या घरान. 30 तारखेर सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली सांजेर 6 वाजता अनिता डिसुजा हांच्या घरान. तशेंच 30 तारखेर सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट पिटर वाज हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आनी माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन सांजेर 6 वाजता मारियन फेर्नांडीस हांच्या घरान. तुमी सगळ्यांनी समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवचो म्हण आनीक एक पावटी आमचो उलो तुमकां बाराबर मेळून आमी जें आमकां फायद्याचें आसा. म्हयन्याक फकत एक पावटी जमात जाता आनी जायते मुद्दे आमचे फिरगोजेक लागतात ते आनी आमचे पवित्र सभेक लागतात ते थंयसर डिस्कस जातात आनी म्हायतीय मेळटा. म्हणटच तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनीक ही तयारी जी आमी आमची करपाची आसा ती बरे भाशेन करची. आनीक एक पावटी उगडास करता तुमी 2 म्हयन्यांनी वो 2.5 म्हयन्यांनी एक पावटी समुदाय कशी ही मिसाची मांडावळ करपाक पडटा. देखून वाचपां करपाक तशींच मांडावळ करपाक वॉलंटियर्स जावपाक मिसाक तुमी तो सयेक घेवचो. 2.5 म्हयन्यांनी एक पावटी चान्स. तशेंच तुमची फिरगोज निवळ करपाक मिसाची भेटेक तयारी करपाक तो एक दीस तुमकां मेळटा 2.5 म्हयन्यांनी. जाल्यार त्या दिसाक येवन एक सान हातीन घेवन देवाच्या ह्या घरान जें तुमचें घर तातूंत तुमी वावर करूंक फुडें सरची म्हूण मागता. पंचायतीचो नोटीस आयज ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग जातली. खेरीत भाशेन ह्या आयच्या जमातीक आमचो एप्रुवल फॉर फायनान्शियल इयर बजेट जावपाचो आसा. खंय कितले पयशे मोडपाचे आसा ताची म्हायती तुमी घेवची आनी जाणा जावचें आमच्या गांवांत हो डिवेलपमेंट कसो जातलो आनी हे दुडू जे आसात आमचे पंचायतीक ते कशे भाशेन वापरूंक मेळटले हाची जाणवाय घेवपाक तुमी हे जमातीक आसूंक जाय. तशेंच वेगवेगळे मुद्दे आसात आयज डिस्कस करपाचे. बो करून आमचे रिवर म्हादेई हाचे विशीं जो चर्चा चल्लेलो आसा आनी जे सगळें कुफुजांव करून उडयल्लें आसा आमच्या आमदारांनी मंत्र्यांनी आनी आमच्या सरकारान आनी दुसऱ्याय सरकारान हाचे विशीं आमचोय निर्णय घेवपाक आमी सगळीं आसपाक जाय. देखून हे जमातीक तुमी हाजीर जावचीं. तशेंच आमच्या गांवांत जे थोडेशे मुद्दे आसात ते डिस्कस करूंक ताचे विशीं निर्णय घेवंक तुमी सगळ्यांनी जाता ते भाशेन जाता तितले व्हड संख्येन आयज हे ग्रामसभेक हाजीर जावचें. भयणीनो तशेंच फाल्यां 30 तारीख आनी आमच्या भारतान पीस डे म्हणून मनयतात शांती दिवस. आनी आमी सगळीं शांत मनशां शांतीन रावपाक जाय आमी. पूण आमची शांती जेन्ना बिगडलेली आसा ह्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून बो करून वेगवेगळे प्रकल्प जे आमचेर धुकळलेले आसा तांकां लागून तेन्ना आमी शांतीन बरे भाशेन आमच्या सरकाराक आनी जे कोण हे वावर करतात तांकां शांतीन सांगपाक जाय. ह्याच बाबतीन फाल्यां हे आमचे सिटिजन्स ऑफ गोवा सगळे सिटिजन्स बाराबर मेळून वास्को रेल्वे स्टेशना लागीं ही जमात आडायल्ली आसा. सगळ्यांक उलो मारलेलो आसा. वास्को पयस पडना आमकां फकत दोंगर काडून त्या वाटेन वचपाक जाय. रोखडी पावता आमी. तर फाल्यांच्या दिसाक 11 वाजता हे सुरू जातली जमात. पीसफूल नारे गाजोवप बोवाळ मारप सरकाराचेर आड न्हू
पूण सगळीं आमी बाराबर मेळून आमच्या सरकाराक कळोवपाक हें डबल ट्रॅकिंग तशेंच हो कोळसो जो वाडयल्लो आसा तो देंवय, तशेंच आमची म्हादेई रिवर जी डायवर्ट जाता त्या विशीं, जाल्यार इन सॉलिडॅरिटी सगळीं तुमी उबी रावपाक तुमकां सगल्यांक उलो फाल्यांच्या दिसाक 11 वाजता जाता ते भाशेन तुमी जमा जावचें. तुमचीं कोण सोयरीं शेजारी आसात तांकांय सांगचें, कित्याक आतां जरी तर आमी उबी रावनात जाल्यार गेल्ले पावटी सांगलां तशें परतून काशांव तयार करपाक आमी पडटलो. तर सगल्यांनी हाजीर जावचें. लग्न जावंक सोदता सॅड्रीक कुलासो, तो पूत पियेदाद कुलासो आनी जोनिता वाज हांचो रावतात दाबोलीं चिकालीं. लग्न जावंक सोदता स्विझल क्रूज हिचे लागीं तिदू पेद्रू क्रूज आनी मारिया आगोस्तो वाज हांची रावता सांगे. तांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड हीं तरणाटीं जीं नवो गोराबो घडोवंक सोदतात, नवें जिवीत ह्या संवसारान, नव्या भुरग्यांक ह्या संवसारान हाडपाक तयारी करतात, तांचे पासत मागूंक आनी तांकां सगलो फावो तितलो आमी आदार सहकार दिवंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. एक चीट चुकली, तिसरी चीट. किंग्सली ऑझी रॉड्रिगीस, तो पूत सेर्तोरियो रॉड्रिगीस आनी मॅग कॉसेसांव रिकार्दिना फेर्नांडीस हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता वेनेसा आलिशा नोरोना, तिदू एंटनी नोरोना आनी सांतोलिना नोरोना हांची रावता शोरांव. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी परबेचें पुरसांव काडटले. हांव इगोर्जे मुखार तावन फकत आमच्या इगोर्जेच्या आदारार आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवया, इल्लोशी चोत्राय दवरुया. आमचे भुरग्यांनी, आमच्या तरणाट्यांनी रातचें काल भात उकडलेलें आसा, रस्त्याचे कुशीक सुकोक घातलेलें आसा. मातशी ताची चोत्राय हे पुरसांवाक वेता आसतना धरची. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागुयात. बागेवन आंकवार मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मरे उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मुजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पुरसांवाक वचूंक आमी ह्या उजव्या दारांतल्यान भायर सरुया. आमचे कॉन्फ्रारीचे भाव भयणां आमकां दाखयतात ते भाशेन आमी फुडें वचुया. उजवे वाटेन दारांतल्यान भायर सरची. गायन घेवया T56 पेज नंबर 222. T56.
Bom Parto सायबिणी आमचे पासत विनंती कर स्थान बसायला ते आमकां पावसाच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा बोबाग्यो तांकवार मारेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें तुजे कुरपेन भरली तशें आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी बॉम पार्ट सायबिणीचे मजतीन आतां आमी आमकां आमच्या घोराब्यांक आनी सगळ्या गोरबेस्तांक आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. बॉम पार्ट सायबिणीचे मजतीन सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Hymn number T43, page number 222, T43. O Mary most holy, you, by a special privilege from God, were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood, neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection.
Our Lady of Good Childbirth, pray for me.